दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. कुर्सा वाटेचे भक्तीपण पोय सभेन भोव वादलें आनी लोकां मोगाळ वर्सभर आनी चड करून प्राजीत काळांत हे भक्तीपण आदारची भावार्थी मनशां जेजूच्या पास्यां वचोन नियाळ करून ताच्या जिवांतपणान वांटिल्लीं जावंक पळयतात. हे वरवीं आपल्या भावार्थ्या जिवितांत एका रितीचें नवेंपण नव्या जिविता दिवशी पयन करूंक मोन करतात. पाताक सांडून नवी जिणी आदारूंक एक आत्मीक बोळ. आमी आदारची कुर्सावाट आमकां आमच्या भावार्थान आमच्या सालीन नवी करूं आनी सोबीत संगात जोडून दिवं. क्रिस्ताच्या जिविता कश्टां कुर्साचेर नियाळ करून फुडें वयतले आमकां जिवंतपणाचेर दिश्ट दवरून जिवीत सारूंक साध्य जातलें. आमच्या जिवितांत आमकां मेळचे कश्ट खंत बेजाराय मोगान घेतल्यार जिवंतपण आमचें इनाम जातलें आनी जिणीभर बरोवशें चलोवंक कुर्सावाट एक बोळाद एक नियाळ. आतां आमी चलोवंक आसा तें कुर्सावाट्याचें भक्तीपण ह्या विदेशी उपकारूं आनी क्रिस्ता संगी सोमकोन सस्त्या जिविता आनंदाक रिकची वाट आमकां उक्ती करूं. आयची कुर्सावाट विशेश तरान संवसारांत जावल्लीं आनी जावन आसची ती सगळीं झुजां रावच्या खातीर आमी मागया आनी आमच्या संवसारांत शांती येवंक तशेंच आमच्या लोकांक थंयसर रक्षण मेळच्या खातीर आमी हें मागणें समर्पिया. सोमिया, तुज्या जिवितांत तुवें चल्लेली कुर्साची वाट भक्ती नियाळूंक तूं आमकां वाव खास दिताय. ह्या भक्तीपणा वरवीं आमचे थंय कुर्साचो मोग चडय. जिवितांत आमचे येतात ते सगळे कुरीस मोगान घेवंक आमकां धैर्य आनी उदार मोन दी. कुर्साक उदार मनाक खांद मारलेल्यांक जैत राखून आसा तें हांवें समजासें कर. मुसुशी समच्याक खुशी उरताय घे कुरिस्तुसो पाटलाव कर मोजो. पयलेंच दिसा जेजूक मोडनाचें फर्मान दितात. आमी तुका नमस्कारान प्रेणिपात करता सोमिया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पागेवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. जो जवांजरांतलो 19वा स्वर सोदतां 16वी वळ. पास्क परबीस आदलो दीस तो वेळ दोनपारभर जाल्लो. पिलातान जुदेवां म्हळें पळया तुमचो राय. पूण तांणी मारली बोबाट काड ताका कुर्साय ताका. पिलातान तांकां म्हळें तुमच्या रायाक हांवें कुर्सावचो गी. प्रधान याजकांनी जाप दिली चक्रवर्ती शिवाय दुसरो राय आमकां ना. तितल्या पिलातान जेजूक कुर्सार मारच्याक ताचे ताब्यान दिलो. तांणी जेजूक व्हेलो. भाव भयणीनो, जेजून सदांच बरें केलें, बरें मात्र केलें. लोकां खातीर ताणें आपलें जिवीत झरयलें. सर्वांच्या गरजांक तो पावलो. सकडांक सकडी तिचो आदार ताणें दिलो. खरो गवळी जाल्ल्या ताणें आपूण आपले परजे खातीर आपलें जिवीत जियेता म्हणून उतराण आनी करणेन दाखयलें. ताचो कसलोच गुन्यांव नासतना ताचेर मरणाचें फर्मान वाचलें. पूण जेजून ह्या विशीं कितेंच विरोधपण दाखयलें ना. आमकांय गुन्यांव नासतना आमचेर अपराध मानतना आमकां भोगची ती दूख सोम्याक समर्पिया. सोम्या जेजू, आमच्या जिवितांत आमचो गुन्यांव नासतना आमचेर अपराधी म्हूण लेखतात तेन्ना तुज्या आदारान सगळें सोंसूंक शिकय. आमी दुसऱ्यांचेर फर्माण मारिनासतना सत कितें तें समजोवन घेवंक आमकां तुजो आदार दी.
समिया काकुळकर सुमियांका कुळतमचे कर सदैव मये मागता उपकार कसे काही म्हज्या काळजान कुसार मेल्ल्याचे सुचे. दुसरें तें सांग जेजूच्या कांदार कुरीस दिता आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता समिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या पागेवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. जुवां 19 16 आनी 17 वळ तितल्या पिलातान जेजू कुर्सार मारच्याक तांचे ताब्यान दिलो. तांणी जेजूक व्हेलो. जेजू आपलो कुरीस व्हांवून कट्ट्याची सुवात हेब्रिये भाशेन गलगोता म्हणटाले त्या सुवातेक वचोंक तो भायर सरलो. कुरीस अकमानाचो गुर्त तरी जेजून तो स्विकार केलो. एका अपराध्याक आनी कुणीगाराक मेळ जाय आसलो तो नालिसायेचो कुरीस ताणें आपल्या खांदार कुशयेन घेतलो. ह्या वरवीं आपूण बापाची खुशी करून आसा म्हणून तशें देवाचे परजेचे सोडवणेक उपकारतलो म्हूण तो जाणा. अशें ताणें एकमनाचो गुर्त त्या फुड्यान जैताचो वा बाचयाचो गुर्त करून दिलो. जेजू तुवें कुरीस मोगान घेतलोय आनी तुजो अकमान तुवें सोंसलोय. म्हज्या जिवितांत म्हजो अपराध नासतना वेगवेगळ्या संदर्भार म्हजें सूख तापलेली आसता. म्हाका कुरीस दिल्लो आसा. ह्या विशीं हांवें कोटसाणेन बरो नासतना कोणायकी दुरसां नासतना कुशेन एक स्विकार करूंक म्हाका कृपा दी. सोमिया काकुळतामचेकर सुमियांका कुळतमचे कर सदैव मये मागता उपकार कसे काही म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्याचे सुचे. तिसरें दिसा जेजू कुर्सा बांदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता हे सोमिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या पागेवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. कोरिंथकारान दुसऱ्या पत्रांतले 12 स्वर 9 ताण 10 वळ अशें सांगता. पूण ताणें म्हळें म्हजी कृपा तुका पुरो कित्याक मनशाचेच खतकायंत म्हजी सगळी सकत दिसोन येता. देखून क्रिस्ताय सकत म्हजें तें वस्ती करचे खातीर म्हजे अस्खतकायाची वडवीक हांव कुशेन सांगता. तर क्रिस्ता पासत म्हज्या अस्खतकायांनी बेपारव्यांनी कश्टाणवरां दगदण्यांनी आनी आटेविट्यांनी हांव दादोशी जालां. कित्याक हांव अस्खत येतना हांव निजाकी सक्तिवंत. जेजू खऱ्यानच सर भक्तिवंत शक्तिवंत बळवंत. कुरीस वावयतना तो अस्खत जाता आनी बोळ नातलो जाता आनी कुर्सा बांदा पडटा. तो पडलो थंय उरलो ना. तो उठोन फुडें गेलो. हांवें म्हज्या जिविताच्या वाटेर सगळ्या सवयां पाट करन धैर्यान जेजूच्या बळान फुडें वचूंक म्हाका जेजू आज बोळ दिता. सोमिया म्हज्या जिवितांत हांवें पडलेले संदर्भ जायते आसात. पूण तुज्या कुमकेन हांवें जायते पटी जैत जोडलां. तुजेर बाबार दवरून तुजे देखीन हांवें सदांच पडलेले तां उठोन तुजे संगी म्हजें जिविता पळयन मुंदारूंक म्हाका आदार दी. सोमिया काकुळतामचेकर सुमियांका कुळतमचे कर सदैव मये मागता उपकार कसे काही म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्याचे सुचे. चवथें दिसा जेजू आपले दुखेस्त मायेक पळयता. आमी तुका नमस्कार प्रणिपात करता हे सोमिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या पागेवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. लुकाच्या 27 आनी 28 वळ अशें सांगता. जेजू हे परी उलोवन आसतना लोकांच्या जम्या मदली एक स्त्री व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली आपणाच्या कुशींत तुका वावयलेली आनी तुका पांदून दिलेली आवय कितली भागी. पूण जेजून म्हळें हाच्या की देवाचें उतर आयकोन ते पाळटात ती चड भागी. मुरयेन कुर्सा वाटेर जेजूक संपूर्ण सहकार दिलो. तिच्या पुताक अमर्याद केल्या आनी ताच्या कांदा कुरीस दिला तें ती जाणा. पूण देवाचें येवजण कितें म्हणलें तें काळजाय गुणायन ती नियाळ नासा. जेजूक ती तिच्या दोळ्यांनी तिच्या त्या सहकार दिवच्या तिच्या मुखामळान जेजू थंय तिचो सहकार दिता. सोडवणेच्या कामांत तिचो सहकार सदां आसा. सोमिया जेजू तुजी आवय मरी आमकांय सांगात दिवची आवय करून तुवें दिल्याय.
जशी ती आमकां तशी आमी हेरांक तांच्या जिवितांत चड करून कश्टाच्या दुखाच्या संदर्भांनी आदार आनी सांगात दिवंक आमकां बरें मोन दी. सोम्या काकूळ आमची कर. सम्या काकुळतमचे कर सदैव सदैव माये माये मागता मागता उपकार कसे काय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्याचे सुचे तारो कुर्सा भोवळ वळता माता पोळे नस्कळ वळता आघोर वोडी पुताच्यो. 25 तेसां सिरेनाचो शिमाव जेजू कुरिसवां कुमो करता. आमी तुका नमस्कार आनी पेणीपात करता. सोम्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुवें तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडिलाय सगळो संसार. लोक आवास्वर 23 आनी 24 वोळ जेजू घेवन वेता आसतना सिरेन गांवचो शिमाव नाडाक गेल्लो ते वाटेन फाटीं येतालो. तो तांकां मेळ्ळो. ताका तांणी धरलो आनी जेजू फाटल्यान कुरीस घेवन वचोंक तो ताच्या खांदार दिलो. शिमाव न्हू पेल्याच्या कश्टा खातीर ताचो सांगात दिलो. आज कश्टचे मस्त लोक आसात. तांकां आदार दिवंक इल्ली कुमोक हांवें करी येतली. आज आमचो लोक झुजांच्या थळांनी थंयसर कश्ट जाता. तांकां आमच्या मागणी आशिल्लो आदार दिवं येतली. पेल्याच्या आदाराक पावचे सिरेनाचे शिमाव आमी जावया. सोम्या सिरेनाच्या शिमावन तुजो कुरीस आपल्या कांदार घेवन तुका कुमोक केली. वेगवेगळ्या कश्टांक अडचणी बली जावन आपल्या जिविताचो कुरीस जड जाल्ल्या जायत्यांक कुमो करतल्या सिरेनाच्या शिमावची गरज आसा. तसलें गरजेन पावोवंक म्हाका धैर्य आनी बरें मोन दी. सोम्या काकूळ आमची कर. सम्या काकुळतमचे सदैव कर माये मागतो उपकार कसे काय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्याचे सुचे. 27 तेसां वेरोनिका जेजूक तूं वालो दिता. आमी तुका नमस्कार पेणीपात करता. हे सोम्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुवें तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडिलाय सगळो संसार. इजाया प्रवादी 50 आनी 3 आवस्वर 2 जावन 3 वोळ ताच्या दोळ्या मुखार तो एका तरण्या झाडा भाशेन वाडलो. सुके करडे भुंयतल्या पाळा सारको. आमी ताचे नदर घालीशी करूंक ताका सुरूपाय नातिल्लें, आकर्शण नातिल्लें. आमची काळजां ताचेशी ओडूंक ताका सलीस सोबाय नातिल्ली. कोणेंच ताची परवा करूंक ना. मनशांनी ताका पयस केलो. दुखीचो मनीस तो कश्ट सोंसून अणभोग आसलेलो. तांचे मुखार आमी आमचें तोंड लिपयता. तांचे मदलो तो एकलो. मनशांनी ताची बेपरवा केली आनी आमी ताका लेखलो ना. खण नासतना, विशेव नासतना, मार, कुर्सा वाजें, निंदा सोंसून जेजू कुर्सा खऱ्यानच नित्राण जाला. त्या वेळार ताची शीस दिसणान. पूण एक धैर्या दीस तरी वेरोनिका ताचे मुखामळ पुसचें धैर्य घेता. स्त्रियांचो कुमकेचो वावर एका रितीर गुपीत आसता. बरें मन म्हणल्यार आपल्या तुवाल्यान ती पेल्याचे मुखामळ पेल्याचे गाय पुसूनच आसतात. स्त्रियांतय आमचो मनोभाव सकारात्मक करया आनी तांकां आमी सदांच उपकारी मनाचे जावया. सोम्या जेजू म्हजे भोंवती आपल्या जिविता कुर्सा वाटे कश्टांतलीं जायतीं आसात. तांकां कुमकेचो हात दिवंक वेरोनिका बरी म्हाकाय धैर्य आनी बरें मोन दी. सोम्या काकूळ आमची कर. सम्या काकुळतमचे कर सदैव माये मागता उपकार कसे काय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्याचे सुचे. 27 तेसां जेजू दुसरे बोटीं पडटा.
आमी तुका नमस्कारपेणी बात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता कित्याक तुवें तुज्या पागेवन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संसार. इजाया प्रवादी 50:3 आवास्वर 5वी वळ अशें सांगता. पूण आमच्या अपराधांक लागून ताका विधलो, आमच्या पातकांक लागून तो चिड्डलो. ताचे पडलेले कास्ते वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी, ताच्या गाया वरवीं आमी बरीं जाल्या. कुर्साच्या पारान जेजू पडटा. ताचें त्राण उणें जावन अस्कत जाल्ल्या ताका आपलें कुर्साचें पै फुडें व्हरूंक आसा. आपले दिश्ट कालवारीर कोसोवन ताणें वाट सोंपूंक आसा. पूण बापाचो कुमके हात ताका आसा. ताचो उद्देश ताणें सारको घेतला, देखून तो उठता. जेजू पडलो तशें आपल्या जिवितांत वेगवेगळ्या रितीन निरासपणान कंगाल जावन पडलेलीं मनशां जायतीं आसात. सुम्या तूं पडलोय. बापा विनय तुज्यान कितेंच करूं तांकलें ना. हांव निराशी जाताना, जिविता विशीं सूख चिंताप धरतना तुजे कुमके बगार म्हाकाय कितेंच करूंक जायना. म्हजो जिविताचो उद्देश सारको दवरून जिणेंतल्या खंयच्याय कठीण संदर्भाक भियेनासतना तुजेर भर वचून फुडें वचोंक म्हाका आदार दी. सोम्या काकूळ तामचेकर, सम्या काकूळ तामचेकर, सदैव माये मागता उपकार, कसे काय म्हज्या काळजांत काळजांत कुर्सा कुर्सार मेल्ल्या मेल्ल्या जेजूचेर. जेजूचेर. कष्ट तेल्यानो येया, वजन भोगतेल्यानो येया, दितलो विशीव हांव तुमकां. 8वें स्टेसांव जेजू जेरुसलेम स्त्रियांक बुजयता. आमी तुका नमस्कारपेणी बात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या पागेवन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संसार. लुकासा वस्वर 23 27-28 वळ सांगता. एक व्हड लोक जमो जेजू फाटल्यान वेतालो. तांचे मदल्यो थोड्यो स्त्रियो ताचे खातीर रडताल्यो आनी विळाप करताल्यो. जेजून तांचे कुशीक गुवून तांकां सांगलें, जेरुसलेमाच्या धुवानो, म्हजे पासत रडा नाकात, पूण तुमचे पासत आनी तुमच्या भुरग्यां बाळां पासत रडा. कुर्साच्या वाटेर कश्टांतल्या जेजूक पळोवन जेरुसलेम स्त्रियो सुरसुरे भोगतात. ताचे खातीर रडताल्यो आनी त्यो विळाप करताल्यो. जेजू तांचे कुशीन गुवोवन तांकां सांगिल्लें आमी जाणाव. जेजूक त्यो बुजोवंक आस येता जायजय, पूण जेजूच तांकां बुजयता. तांणी तांचेच खातीर, तांच्या भुरग्यां खातीर रडचें गरजेचें म्हूण तो सांगता. स्वताचें बरेंपण पळयतलीं जायतीं आसात, तर पेराचें बरेंपण आसयतलीं भोव उणी. सुम्या जेजू, म्हजें बरेंपण, म्हजो सुशेग सोदूंक म्हजी मनशाकालेत म्हाका ओडटा तरी तुज्या जिविताय देख म्हाका म्हज्या क्रिस्त्यापणा विशीं जागयता. दुसऱ्यांक काकूळ दाखोवंक, दूख भोगतल्या संगी रावून तांकां बुजोवंक आमकां उदार मोण दी. सोम्या काकूळ तामचेकर, सम्या काकूळ तामचेकर, सदैव माये मागता उपकार, खंयसय गाय म्हज्या काळजांत कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. 9वें स्टेसांव जेजू तिसरे फावटी पडटा. आमी तुका नमस्कारपेणी बात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या पागेवन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संसार. मातयो आवास्वर 10-22 वळ अशें सांगता. आनी तुमी म्हजे पाटलावदार म्हणले खातीर समेज तुमचो द्वेश करतले, पूण शेवट पर्यंत तीर रावता तो बाचाव जातलो. आपल्या बापान दिल्लें मिसांव करून आसलेलो जेजू परत्यान कुर्सा बांदा पडटा. कुडींत आसलेली अस्खत गाय दूख ताका पडाशें करता, तरी देवी कुशी पाळचो ताचो निशेव बरवोसो साडीनासतना आपलें उठोवंक आनी फुडें वचोंक ताका उपकारता. तो आपल्या मिसावांत मुखार वेता. जिविताय वाटेर परत्यान 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 पडटलीं. सवयेच्या सिरीगुंडेंत आसलेलीं
मुखली वाट दिसनाशें आसची जायतीं आसात. बरोसो सांडलेलीं ती तांचे थंय धैर भरतली गरज आसात. मोगळा जेजू, आमच्या जिवितांत तुवें एक मिसांव दिल्लें आसा. आमच्या जिवितांत बऱ्यान धांवून तुजो खरो पाटलाव करूंक तुजें आपोवणें आसा. आमच्या पैनार केन्नाय बरोसो सांडिनासतना, फाटीं पडिनासतना धैर्य आनी एकीनपणान मेटां काडूंक, आमच्या सवयांचें संपूर्ण जैत व्हरूंक आनी हेरांकय तांच्या जिवितांत बरोसशान भरूंक आमकां कृपा दी. सोम्या काकूळ तामची कर. सुम्या काकूळ तामची कर. सदैव माये सदैव मागता उपकार, कसे कसे काय म्हज्या काळजांत कुर्सार मेल्ल्याचे सुचे. दावेंच ते साव जेजूच्या आंग वस्तूर काडतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. जुवांव 19 अवस्वर 23 आनी 26 व्हळ. शिपायान जेजू कुर्सार मारल्या उपरांत ताच्या आंग वस्तुरां घेतलीं आनी ताचे 4 वांटे करून एकल्यान एक वांटो घेतलो. ताचो दोगलो वयता सकयल म्हणसर शिवण नासतना एक सरको विणल्लो. देखून तो घेवन एकामेकाक म्हणाले, वो आमी पिंजो नाका, पूण सोडती घालून तूं कोणाक वेता तें म्हूण पळोवया. अशें पुर्तें जालें. पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा तें, म्हजीं आंग वस्त्रां आपणा मदें तांणी वांटून घेतलीं, म्हज्या दगल्याक तांणी सोडती घाली. शिपायान तशेंच केलें. आजकाल जेजूक विणगे केल्ले बरे. विणगे आसचें पळोवंक आबलेशें आसचें जायते आसात. आजकाल अंतरजाळांत कितलेंय पळोवंक मेळटा. देवान तो स्वास फुंकून दिल्ली ती कूड, पवित्रान घेवन देवाचें मंदीर जाली ती कूड आज मनजातींनी फास्ट जावन देखतात आनी लेखतात. मनशा कूड मनशा गणाचो एक वांटो. ती भलायकेन सांबाळूंक कांय जाणां दुबळी काय आड येता, तर हेर जायत्यांक ती पवित्र सांबाळूंक आंकार आनी करीमस्त आड जाता. सोम्या, पवित्रत्वे मंदीर कश्यो आसच्यो आमच्यो कुडी पवित्र सांबाळूंक आमकां तुवें दिलां तें आपोवणें आमी समजाशें कर. पेले ह्या कुडीक मान दिवचे वरवीं पेल्याचें गण वळखूंक आनी ती राखूंक आमकां शिकय. आमच्यो तश्यो पेल्याच्यो कुडी शेगुण्यांनी सोबयलेल्यो करूंक तेजें नितळ निश्कळ सांबाळूंक आमकां आदार दी. आजूच वायट पळोवची सवय आसल्यार सोडूंक आमकां कृपा दी आनी हेरांकी बरी देख दिवंक आमकां घटाय दी. सोम्या काकूळ तामची कर. सुम्या काकूळ तामची कर. सदैव माये मागता उपकार, कसे काय म्हज्या काळजांत कुर्सार मेल्ल्याचे सुचे. 11 जेजू कुर्सा खेळयतात. आमी तुका नमस्कार प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. मार्काचो अवस्वर 15 25 व्हळ. जेजू कुर्सार मारतना सोडून सकाळींची 9 वरां जातात. ताच्या अपराधाची कळवणी अशी बरोवन गेल्ली. सुदेवाचो राय जीव सांगाता 2 सोरांकय कुर्सार मारले, एकल्या ताच्या उजव्याक आनी एकल्या ताच्या दाव्याक. जेजून मनशा खातीर कुर्सार किळ्यांची दूख सोंसली. जल्मा वेळी तशें परगट जिणे वेळी आपलें माथें तेंकूंक सुवात नासलेल्या ताणें आतां अंतराळी भुमी मदें कुर्सार उमकाळचें पडलें. तो स्वर्गवंशाचो धनी, तो आतां कुर्सार आसा. संवसारार आपणाचें म्हणलें घरदार नासतना जियेतलीं मनशां जायतीं आसात. जाग्यांतर जाल्लीं, स्थळांतर जाल्लीं, देशांतर गेल्लीं आनी वेगवेगळ्या कारणांक लागून आपलो गांव घर सांडचे पडलेलीं जायतीं आसात. सोम्या जेजू क्रिस्ता, आमचे खातीर सगळोच त्याग केल्ल्या तुवें आमकां त्याग सॅक्रिफीस करूंक आपयलां. आमी तुजीं देखिवंत पाटलावदारां जावंक आमकां कृपेन बर
आनी पेल्या खातीर इल्लोपणी त्याग करूंक, पेल्याक संतोश दिवच्या खातीर म्हजो संतोश इल्लो उणो करूंक म्हाका आदार दी. सोम्या काकुळतामचे कर Sumya kakultamchika Sudhir Sudhir Maye Maye Maktokar, Maktokar Kansai Kansai Gai Gai Macha Machakalsan Kalsan, Kursa Kursa Melyachi Suche Tun Sumya Bharavosa Tun Sumya Bhadrasra Rakshakta Daidimsa Jin Yesusan Zaidimsa 12वें तेसांव जेजू कुर्सा प्राण करता. आमी तुका नमस्कार पेणी बात करता येसू मियां जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या पागेवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. जुवांव 19वा स्वर 28 30वी वळ अशें सांगता. उपरांत जेजू गडोवंक आसल्याने सक्कड घडलें म्हूण जाणा जावन पवित्र पुस्तकां बरोवन आसलें जारी जावचे खातीर म्हणालो, म्हाका ताण लागल्या. थंय शिरक्यान भरलेलें एक आयदन आसलें. तांणी एक दर्याळ मागीर त्या शिरक्यान बुडयलें आनी एक हिसोपाचे बडयेक लावन ताच्या वोंटान धरलें. जेजून तो शिरको साकतास म्हळें संपतलें. तकली बगावन आपलो आत्मो ओपून दिलो. कुर्सार मेल्ल्या जेजून आपणाकच बापाच्या हातीन भेटयलो. बापान आपणाक दिल्लें मिसांव ताणें पोंतां पायलें. तितलें न्ही आसतना धरणी तावन उंच उबारलेल्या ताचेर दिश्ट घालतेल्यांक तो बाचावाचें कारण जालो. ताणें कुर्सार तावन सोमेस्तां बोगशिलें आनी बोगसाण्याचे वर्ती देख तो जालो. सतांनी तिचेर राजरुता करूंक ह्या संवसारांत वावरलेल्या सोम्याक मेळलेले बरी जायत्यांक मोरान कुरीस मेळटा. ह्या विदेशी आमचे भोंवती जायते दाखले आसात. आमकां दुख येयल्ल्यांक आमी बोगसून सगळे कश्ट कुशेन वेंगून आमच्या पेल्याच्या पातकांच्या बारीकपणा खातीर समर्पूंक आमकां वर्तो अवकाश न्ही. सोम्या जेजू कुर्साच्या मरणाक आयतो जाल्यार तुजें जिवीत नाश जालें ना, बगार तें नव्या अर्थाचें जालें. मरणाचें तुवें जैत वेलें आनी आमकां कश्टा मरणाचो नवो अर्थ शिकयलो. गरज तर आमच्या भावा भयणी खातीर आमचो जीव दिवंक आमी आयती आसाशें कर. तशेंच आमकां दुख येयल्या सर्वांक बोगसूंक तांचे लागीं राजी जावंक आमकां कृपा दी. सोम्या काकुळतामची कर Sumya kakultamchika Sudhir Maye Maktokar Maktokar, Kansai Kansai Gai Gai Machakalsan Kursar Melyachi Suche 13वें तेसांव जेजूची निर्जीव कूड मुरयेच्या उस्क्यार दितात. आमी तुका नमस्कार पेणी बात करता येसू मियां जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या पागेवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. जुवांव 19वा स्वर 25 ते 27 वळ. याणें जेजूची आवय ताच्या आवयची भयण क्लियोपासाची पतीन मोरी आनी मागदलाची मोरी ताच्या कुर्सा बगलेन उबी आसली. आपल्या आवयक आनी तिच्या बगलेन आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आपल्या आवय लागीं म्हळें, स्त्रिये पळय हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक तो म्हणालो, ही तुजी आवय. ते घडये तावन त्या शिसान तिका आपणाची कर्ण घेतली. एका आवयच्या उस्क्यार तिच्या पुताची निर्जीव कूड. मुरयेची काळीज एका दारीच्या तालवारीन पापसिल्लेलें जालें तें खरें. ल्हान भुरगो आसतना आपल्या उस्क्यार खेळयिल्ल्या त्याच पुता जेजूक आज ती परत्यान उस्क्यार घेता. त्या पुतान मनशाकुळा खातीर आपलो जीव दिला. तिका ती समाधान तृप्ती आसा. तिणें त्या पुता खातीर आपल्या जिविताचो सॅक्रिफायस केलो. जेजूची आवय आनी ताची पयली सीस जाल्ली ती ताच्या मरणांदी ताचे सांगात आसा. आज कितलेशे आवयांचे काळीज आपल्या भुरग्यांच्या अन्नाडीपणाक लागून वायट बुद्धीक लागून पापसालें आसा. अशें दूख भोगतेलीं व्हडा संख्यान आसात. आमच्या आवयांतय आमचें मन मोवाळो उदार जावं आनी कश्टून आसच्या आवयांक तांकां आमच्या मागण्याचो फळ वाळोवन दी. जेजू तुवें तुजी आवय मरयेक जुवांच्या हातीन दिली. ताणें तिका सांबाळचे खातीर दिली. आमी आमच्या
जल्मदातारांची जतन घेवंक मुख्य जावन आमच्या आवय बापाय तांकां बऱ्या तरान पळोवंक तांचे उपकार मनाचे जावंक आमकां बऱ्या मनाचें कर. सोम्या काकूट आमची कर. सम्या काकुळतम चिकर सदैव सदैव मागता मागता उपकार कंस कंसय काय काय म्हज्या म्हज्या काळजान कुर्सार कुसार मेल्ल्या मेल्ल्याचे सुचे. सौदा ते सांग जेजूनी केबितात आमी तुका नमस्कार पेणिपात करता येसू मियान जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या पागेवन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संसार. मातयो अवस्वर 27:50-7 वळतावन 1:60 वळ म्हण आसात. सांज जाल्या उपरांत आरिमातियाचो एक ग्रेस्त मनीस जुजे नांवाचो मुखार आयलो. तोय जेजूचो एकसीस तो पिलातान गेलो आनी ताणें जेजूची कूड मागली. कूड ताका सोडून दिवचे म्हण पिलातान हुकूम दिली. जुजेन ती देंवोवन नितळ सणाच्या लुगटान गुठलायली आनी ताणें आपणाकच म्हूण कडपांत पोकोवन गेलेल्या नव्या फोंडांत ही दवरली आनी समाधीच्या तोंडाक व्हडली शिळा लोळोवन तो घरा गेलो. पूण मुरी मगदलेन आनी ती दुसरी मुरी थंय फोंडा समकार बसून आसली. मुरी आनी जेजूच्या थोड्याच मोगाच्या मनशांच्या हाजिरेंत जेजूची मेल्ली कूड निके पुजें कार्य चल्लें. मेल्ले कुडीक मान दिवचें गरजेचें म्हूण ताचें निखेपण आमकां शिकयता. मात न्ही कुडी आनी आत्म्याच्या जिवांतपणान आमचो भावार्थ जिवाळ येता. जेजून तिसऱ्या दिसा जिवान जावन हें स्पश्ट केलें. तो आमकां जिवांतपणाची खात्री जालो. मरणांत जिवी सोंपता म्हूण चिंतची मनशां जायतीं आसात. फुडल्या जिविता विशीं खंत नासता ह्या संवसारांत जी येतलीं जायतीं आसात. तांकां मरणाच्या पलतडीची चिंता आपणा. ती खऱ्यानच निर्भाग्य. सोम्या जेजू फोंडांत तूं कुसलो नाय. बघा पुनः जिवान जालोय. तुवें आमकां फुडल्या जिविताची खात्री दिली. त्या नव्या जिविताचो भरोसो धरून हें जिवीत जिवंक आमकां आदार दी. मारेकार पिडेन कश्ट आसा त्या पिडेस्तांचो आमी उडास काडटा. थोडीं मरणाच्या तणीर आसा तांचो उडास काडटा. सगळीं तांचें मिसांव संपयल्ल्या खातीर समाधानेन तुज्या हातांत तांचो आत्मो समर्पून तांकां बळ दी म्हणटाना आमी भरोश्यान आमचें मिसांव संपोवन तुज्या हातांत आमचो जीव समर्पूचें भाग आमकां हर एकल्याक दी. सोम्या काकूट आमची कर. सम्या काकुळतम चिकर सदैव मागता उपकार कंसय काय म्हज्या काळजान कुसार मेल्ल्याचे सुचे. नमन तुका पवित्र कुर्सा नमन आमच्या मुखार घुरता. नमन कुर्सा सैतेवंता नमन कुर्सा आमच्या सोम्यांच्या. क्रिस्त आमच्या खातीर खालतो जालो. कुर्साच्या मरणापर्यंत. सगळींच्या बापा तुज्या पुताय कुर्सा वाटे आमी पयन केलें. ताचे संगी केल्ल्या पयनाक लागून तुवें आमचें वजें हाळू केलां. जिवितांत येवचे कश्ट तुजे खातीर मोगान घेतना आनी जिविता शेवटा दिवशी चलता म्हूण आमी शिकल्या. सता साक्षल्ल्यांक बरानच इनाम वयतरी हेरांक नातलेलो जिवांतपणाचो कुरव तांकां राखोवन आसा हें आमी खात्रेन समजल्या. एकामेकाचें वजें हाळू करूंक वावरून तुज्या पुतान चल्लेल्या मेटांनी चलोवन जिवितांत धैर्यान मेटां काडूंक तुवें दिल्लो उलो आमी पाळीसो कर. थोडीं आमचीं हांतुळणार आसात. थोडीं आमचीं वावरां क्षेत्रांत कश्ट जातात. थोडीं झुजां क्षेत्रांत आसात आनी थोडीं रिणांत कुसतात. पिडे शिडे वखद नासतना कळवळटात. अशें जायत्या अणवरांक सांपडलेलीं सगळीं बरोस हाडिल्लीं सगळीं आसात. सगळ्यांनी आमी बरोश्यान जिवंक आमकां कृपा दी. अशें तुवें तुज्या पुता दिल्लें तेंच मिसांव आमी शेवट पर्यंत जिवंक आमकां कुमकेन बर. आनी आमच्या कुर्सा वाटे वरवीं
झुजा थळार समाधान जावं शांती संवसारांत येवं पिडेस्तां भलायकी येवं बरोवसोनांतल्यान बरोवसो उदेवन येवं वायट वाट धरिल्ल्यांनी बऱ्या वाटे परतून जावं आमी बरी खरी नवी जिवीत धरूंक आमकां बळ मेळो हे मागणें आमी करता कुर्सार मरोन जिवन जाल्ल्या तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. पाप सभा इरादे पासत मागया आमच्या बापा सगळींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां तळण्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. मान एक पेमरेले समीन जे सांगाता शी आमकां तूं सदैव सदैव पॉल जे गोश्टी जेजू भगवंते बळी देवाचे मे आम पसुत केव्हा सोविनती कर आता आनी आमच्या मरणाचे घडी आमेन. महिमा बापा आणि मुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. बाप साहेबान विशेष तरान झुजा रावच्या खातीर प्राजीत करूंक उलो दिला मागणें करूंक उलो दिला त्या पापसाहेब प्रत्येक रात्या पासून आमी म्हणया आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां तळण्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. मान मरी एकूच पेमरेले समीन जे सांगाता शी आमकां तूं सदैव सदैव पॉल तुझ्या क्रिश्चन जेजू भगवंते बळी देवाचे मे आम पसुत केव्हा सोविनती कर आता आनी आमच्या मरणाचे घडी आमेन. महिमा बापा आणि मुता आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. दिव्यवाणी